दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयातल्या कॅन्टीनाचो सिवेज चेंबर ओव्हरफ्लो जाता। हाका लागून कार्यालयात यो वच करपी नागरिकांक त्रास जाता। सगळ्या साधन सुविधा सयत कार्यालयाची इमारत आपल्या कार्यकाळात बांदिल्ली अशें आदलो महसूल मंत्री जुसे फिलिप डिसोजा सांगता। पूण सरकार ह्या इमारतीची सारकी देखरेख करिना। कार्यालयात येवपी लोकांक सिवरेजच्या घाणयाऱ्या उदकांतल्यान वचचें पडटा। देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी डिसोजा हांणी केल्या। हे कलेक्टर ऑफिस हे आयज येदो व्हडलो हो प्रोजेक्ट हो आयज आमकां दिश्टी पडटा। हो आमच्या टायमार रेडी जाल्लो आनी आमीच केलो, आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हण आसले आनी सगल्यो फॅसिलिटी सारक्यो बऱ्यो फॅसिलिटी आमी ह्या कॉम्प्लेक्सान दवरल्यो। आयज भरपूर दशा हेजी जाल्या, हेका पळयतलो कोण ना। आतां तुवें म्हणलां तिळा घाटर हो सगळो तो हांवता। आयज तर जरी तर हेच भाशेन घाटर जे दुसऱ्याच्या हितूंतल्यान तर घोवतालो रस्त्या वयल्यान खंयच्या दुसऱ्या हितून वयतालो जाल्यार तुमी आयज गव्हर्नमेंट हे तेजे उदकाचें कनेक्शन काट करून वयता हाले, पण आतां हे कोण काट करतलो? कायदे म्हणटा ते सगळ्यांक सारखे आनी कायदे म्हणटा ते सगळ्यांक सारखे आसूं जाय। गव्हर्नमेंट जावं सेमी गव्हर्नमेंट जावं ओ पब्लिकाक, जेन्ना पब्लिकाचेर एक्शन घेता तेन्ना ही कित्याक न्हू ही म्हणटा ती एक चड वास्ट लोकांक प्रॉब्लेम जावपाक शकता। अरे आयज लोक ह्या कॉम्प्लेक्सान ह्या हितून येता, कलेक्टरा बोगले येता, मामलेदारा बोगले येता, हिंगे येता आनी लोक ह्या ती परिस्थिती पळयता। आयज तुमी म्हाका विचारलां ते सारखे, ह्या प्रोजेक्टान आमी सगळे फॅसिलिटी रेडी करून दवरल्या आनी सगळे आसा, पूण आयज ही दशा जाले कशी? हे जालें कितें? हे गव्हर्नमेंटान दोळे उदके करूंक जाय आनी गव्हर्नमेंटान हेजेर नदर मारून इमिजिएटली जे प्रॉब्लेम होया ते सॉल्व करपाक जाय। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इमारतीची सध्या वायट स्थिती जाल्या। ह्या इमारतीत जायती कार्यालयां आसात। पुराय दक्षिण गोंयचे लोक ह्या इमारतीत येता, देखून जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करची अशी मागणी हरक्युलानो नियासो हांणी केल्या। खूप नॉमिनेशन बोलला हांगा भरता थंय एक आमच्या कॅन्टीनाचे उदक येता आनी सामको वास हो टॉयलेटीचो पासून उदक येता। म्हाका दिसता लोकांक एक मातशें उदक केल्यार रोखडें नोटीस काडटा। आमच्या पंचायतीन आमकां ऑर्डर दिता बेगीन नोटीस काड, इन्स्पेक्शन काड अशें म्हणटा, पूण म्हाका खूब आमच्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे आमचे कलेक्टर बिल्डींग इतली बरी सुंदर बिल्डींग, सुंदर गार्डन आसा, तरी आसतना हे वेस्ट वॉटर येता आनी वासाक उदकाक वास येता। हे म्हाका दिसता हे आमचे इतले कलेक्टर बिल्डिंगेन अशें जावपाक शकत ना, पूण गव्हर्नमेंट कितें करता हाचेर नदर मारपाक जाय। भायर कितें वयता गटारांतली वयता ती वेगळी गोश्ट आनी येता तितले लोक आज भरपूर येवन गेल्या हांगा ते चिखलाच्या उदकांतल्यान पासार जावन गेल्या। फाल्यां ते पांयाक लागले जाल्यार कितें इन्फेक्शन जावपाक शकता, कोण जबाबदार याचो? म्हाका दिसता हे इनिशिएट घेवपाक जाय। आनी बाकीचे सगळे हे बिल्डींग ते बिल्डींग काडपाक तयार आहात, आमी हे करपाक तयार ना। हे आमची हायजिनीक हे बरें दवरपाक जाय आनी कितें म्हाका दिसता कोणाक म्हणपाक सुद्दां येना आमी सकाळचे टॉयलेट करता तसलें उदक येता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार।